सर्वयामी सोम्यातय उल्हासूया, ताचेतय संतोष पावया, उल्हासाची गीतां गावया, भोर तो उपकारता सोना वाडुया, काळजा मोना आमची उबारुया, महिमाताची गावया, स्तुती उसारुया, आमकां ताका ओपून दिवया. गावया मधुर गीतां, गावया मधुर गीतां, हरसिया सोम्याक आमच्या, राया कोट्या कृतीच्या. मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां समेस्तांक ह्या मिसाच्या बलिदानाक मोगाचो स्वागत मागता. क्रिस्तियानाच्या काळाचो तिसरो आयतार संभ्रमच्या ह्या वक्ता एका मनाची काळजाची जावन ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवया, एकामेका खातीर मागया. हे संदर्भार जे इरादे घेवन आमी आयल्या ते सगळी इरादे श्रेष्ठ समोर आमी दवरया. वर्गांत ते हांव बसून मीस भेटयता फाबियानी जेस मेंडोन्सा दोळा खातार हे सर्व इरादे बसून मागया. आमी समेस्तां बसून मागया. जे कोणा मागता बसयला सोडा आसकडून तांचे बसून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्यान व्हडा संतोषान सोम्याच्या एवकरिस्त जेवणाक आमी सांगाता जमल्या. क्रिस्त येण्याच्या तिसऱ्या आयताराची आयची देवस्तुती सोम्याची वळख एरांक दिवची आतेरां जावच्याक उलो दिता. आयच्या आयतारा उल्हासाचो आयतार म्हूण नांवाडला. आज तावन सोम्याच्या जल्माच्या परबेक लागशिल्ल्यान तयाराय करूंक पवित्र सभा उलो दिता. तशेंच आयची देवस्तुती सोम्याच्या पयल्या येण्या विशयान विवर दिता. दिसपट्ट्या जिवितांत सोम्याची खरी वळख धरूंक आनी ती एरांक परगट करूंक गरज आसा तो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळेर मागोवन घेवया. मोगाळ भाव भयणीनो, उल्हासाचो आयतार आज आमी आचरण करतना आमची जिवीत ही उल्हासाचें जावच्याक, आमची जिवीत ही सोम्याक समर्पिल्ल्या त्या देण्या मुखांतर उल्हास भरीत जावच्याक देवाचो आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. इकडी बोरदोळे दांपया, आमच्या हातार आमच्या आद्याचेर दवरया. आमी गेल्ल्या पथकाची दूख धरया. नितळ काळज मनांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. काळजांत हांव दूख धरून मोक्षाणें मागतल्या मोक्षाणें दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्या काकुळकर, सोम्या काकुळकर, तूं पथक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुळकर, क्रिस्ता काकुळकर, आमचे गती विनंती करच्या तूं देवापाच्या उजव्या बसलाय. सोम्या काकुळकर, सोम्या काकुळकर, सर्व पदवेदा देव आमची काकुळत करून आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक प्रार्थुया. गडी बोरदोळे दांपया. आमच्या गरजां खातीर ते सामां खातीर इराद्या खातीर आमी मागया. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा, आमी तुजी भुरगीं सोम्या जेजूच्या जल्माचे परबेक काळजाच्या उमाळ्यांनी अत्रेगून रावता. हेदो व्हरतो सडवंदार आमकां हाडटा तो आनंद भोगोवंक आनी ताचो जल्म सदां व्हडा संतोशान संभ्रमूंक आमकां फोव कर म्हूण विस्वासान आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रासवर चलयता ससनाच्या ससना.
इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला. दुबळ्यांक बरी खबर दिवं, पापसल्ल्या काळजांच्यांक बरी करूं, कैद्यांक सुटका आनी बंदेंत आशिल्ल्या मुक्ती परगट करूं आनी सर्वेस्पराचे कृपेचे वरस परगट करूं. हांव सर्वेस्परा थंय संतोशतलो, म्हजो आत्मो म्हज्या देवा थंय उल्हासतलो. कित्याक मुकुटां नेटयलेल्या एका न्हवऱ्या बरी आनी भांगारान श्रंगारायल्या एका व्हंकले बरी ताणें म्हाका तारणाच्या वस्त्रांनी न्हेसयली आनी प्रामाणीकपणाच्या शेल्यान म्हाका गुटलायली. जशी भुंय झाडां उत्पन्न करता आनी बागेंत बियांक किर्लोवन वयर सरतात, तशें सर्वेस्पर सगळ्या राष्ट्रां मुखार प्रामाणीकपण आनी वाखाणणी वयर सरशी करतालो. देवाचें उतर हें. देवाचे उलोवपाक. म्हजो आत्मो म्हज्या देवा थंय संतोशता. म्हजो आत्मो म्हज्या देवा थंय संतोशता. म्हजो जीव सर्वेश्वराची वडवी गाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारवका थंय संतोशान उठता. कित्याक आपले किरकोळ चरण दासीचेर ताणें दयाळ दिश्ट घाले. देखून ह्या फुडां सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासार्थ दिवं. म्हजो आत्मो म्हज्या देवा थंय संतोशता. सक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यात. भाग्यवंत ताचें नांव. दाखयता तो काकूळट आपणाक भियेतल्यांचे. संतते तावन संतते पर्याय. म्हजो आत्मो म्हज्या देवा थंय संतोशता. म्हजो आत्मो म्हज्या देवा थंय संतोशता. सांत पावलून तेसालोनिकांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, सदांच खुशाली जया, खळनासतना मागा, सर्व गडितांनी देवाक अर्गां दिया. क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत आसलेल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय. पवित्र आत्म्याचे वाटेर अडकळ घालिनाकात. प्रवादींक उतरांची बेपारवा करिनाकात. त्या सक्टांची परिक्षा करून जातस कितें बरें म्हूण दिसता तें सांबाळून धरा. खंयच्याय थराचें वायट जावं तें पयस करा. समाधान दिता तो देव तुमकां सर वाटांनी पवित्र करूं. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुमी सगळेच प्राण, आत्मो आनी कूड निर्दोशी सांबाळलेले आसूं. जाणें तुमकां आपोवणें दिलां तो सदांच विश्वासी. तशें आसता हें तो करतलोच. देवाचें उतर हें. देवाचे उतर. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पराचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगटूंक ताणें म्हाका धाडला. हालेलुया, हालेलुया. काळीज तूं पवित्र. हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येशूमी.
देवान धाडिल्लो एक मनीस आसलो, ताचें नांव जुआंव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयलो. आपणा मारिफात समेस्तांनी सत्मंचाक उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण तो आयलो. उजवाड तो न्हय आसलो, उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयलो. कोण तूं म्हणून विचारूंक जुदेवांनी जेरुसलेमांतून याजकांक आनी लेवितांक धाडिल्ल्या वेळार जुआंवन दिल्ली साक्षी, हांव क्रिस्त न्हय म्हूण ताणें कितेंच लिपयनासतना सत आसा तशें स्पश्ट सांगलें. तूं कोण तर? एलिया म्हूण तांणी सवाल केले. न्हय म्हणालो तो. तांणी परत्यान विचारलें, तूं एक प्रवादी? ताणें जाप दिली, हांव न्हय. ते म्हणाले, तर तूं कोण म्हूण आमकां सांग. आमकां धाडलेल्यांक आमी पाटी जाप व्हरूंक आसा. तुजे विशान तूं कितें म्हणटाय? जुआंवन तांकां इजाया प्रवादाच्या उतरांनी जाप दिली. सुम्याची वाट नीट करा म्हूण अरण्यांत बोब मारतलो ताळो हांव. धाडलेल्या मदें थोडे फरिजेवांच्या पंगडांतले आसले. तांणी जुआंवक अशें सवाल केले, तूं क्रिस्ती न्हय, एलियाय न्हय, प्रवादी न्हय अशें म्हणटाय, तर तूं स्नान दिताय कशें? जुआंवन तांकां जाप दिली, हांव स्नान दितां उदकान, पूण तुमचे मदें आसा एकलो जाका तुमी वळखनात, तो म्हजे उपरांत येता. तरी पूण ताच्या वणाची कट सोडूंक सयत हांव योग्य न्हय. हें बेतानियांत योर्दानाचे पेले तडीर जुआंव स्नान दिवन आसलेले कडेन घडलें. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो, आज आमी उल्हासाचो आयतार म्हणून ह्या आयताराक उलयता. उल्हास म्हळ्यार कितें? उल्हास म्हळ्यार संतोष. संतोष म्हळ्यार उल्हास. संतोषाक आनी उल्हासाक व्यत्यास आसा. उल्हास म्हळ्यार एका रितीची दादोसकाय. कळ्ळें गे? दादोसकाय, एका रितीची दादोसकाय. तुका बरी भलायकी आसा जाल्यार भलायकेन तूं बरो आसाय, आनी तुज्या काळज जामोतींत एका रितीचो संतोष आसा जाल्यार, एक दादोसकाय आसा जाल्यार तुजो जीव उल्हास भरीत आसता. उल्हास भरीत. केन्ना गे? उल्हास म्हळ्यार वायब्रंट म्हणटात पळय तशें उल्हास भरीत आसता. कळ्ळें गे? तुका दूख म्हूण बगना, निराशा म्हूण बगना, तुका एक कावचेणी म्हणून बगना, एका तरेचो उल्हास. तो उल्हास काळजा मनांत येवचो उल्हास, तुज्या भितरल्या अंतस्करणांत येवचो उल्हास, तुज्या आत्म्यांत येवचो उल्हास. संतोष तो मोतीचो. तुका जोरपिडा आसा, पूण जाल्यार तुज्या पुताक बरें रँक मेळ्ळें म्हणून तुका संतोश जाता, पूण ती दूख तुजे भितर आसा, पिडेस्तांव. कळ्ळें गे? एका रितीचे कश्ट म्हाका आसात, त्या दुखान ती संतोष म्हळ्यार बरी खबर हांवें आयकली न्ही. कळ्ळें गे? ह्या उल्हासांत तुका कांयच भितर उणेंपण म्हूण बगना. सक्कडी समा आसा, सक्कडी सारकें आसा. म्हणलो तो एक कितें म्हणटात अनुभव, तो एक कितें म्हणटात तुमच्या जिवितांत आसो एक उल्हास. आनी आज आमी हर एकल्यांनी त्या उल्हासांत आसूंक जाय. तो उल्हास आमचें तें आसा जें जाल्यार आमी सोम्याचो अनुभव करूंक जाय. एलिझाबेथीची भेट करूंक मरी गेली वय मू दोंगराळ प्रदेशांतल्या
थंयसर नजरेताच्या दोंगराळ प्रदेशांत थंयसर एलिझाबेथीच्या घरा एलिझाबेथीक भेट करून गेली मरी. ते वेळा एलिझाबेथीचें घर बांद स्नानीक जुवांव आसलो. कितल्या म्हयन्यांचो तो? 6 म्हयन्यांचो. एलिझाबेथीचो मुरयेचो नामान एलिझाबेथीच्या कानान पडटस देवाचें उतर म्हणटा कितें म्हणटा? उल्हासान उडकी मारली. उल्हासान बळ्या उल्हास. तो अनुभव स्नानीक जुवांव बाळकांतच पोटान जालो तो उल्हास. आनी त्या उल्हासान तो जियेलो. कळ्ळें गी? ताका विरोधपण आसलें, जायते विरोधपण आसलें स्नानीक जुवांवक. मरण मुखारच आसलें, गुत्तालें ताका. पूण तो कवजेणेन तो जियोंक ना. मागार त्या उल्हासान तो जियेलो. तो उल्हास बरीत आसलो तो. देखून आयच्या पयल्या वचपांत इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत हे उल्हासा विशांत इजाया प्रवादी सांगता, हांव सर्वेस्परा थंय उदंड मापान उल्हासतलो. पळया उल्हासतलो. हांव सर्वेस्परा थंय संतोसतलो. म्हजो आत्मो म्हज्या देवा थंय उल्हासतलो. कित्याक मुकुटान नेटयलेल्या एका न्हवऱ्या परी आनी बंगारान शंगरयल्या एका उकले परी ताणें म्हाका तारणाच्या वस्त्रांनी नेटयलां आनी प्रामाणीकपणाच्या शेल्यान म्हाका गुटलायलां. म्हळ्यार सर्वेस्पराचो अनुभव जाल्लोसो इजाया म्हणटा हांव संतोसतलो. हांव संतोसलो मात्र न्ही, उल्हासलो हांव उल्हासलो. आनी अशें देवाच्या अनुभवांत प्रवाद्याचें जिवीत उल्हासान भरलें. कीर्तनगारी कीर्तनान म्हणटा आत्मो म्हज्या देवा थंय उल्हासता, संतोसता, उल्हासता. आत्मो म्हज्या देवा थंय. देवाचो आत्मो, देवाचो अनुभव म्हज्या आत्म्याक जालो जाल्यार, म्हज्या जिवितांत जालो जाल्यार हांव निराशी जायना. हांव केदाळय उल्हास बरीत आसता आनी उल्हास बरीत आमी आसूंक जाय. आयच्या दुसऱ्या वचपाक आमी गेल्या जाल्यार उल्हासाच्या जिविताक कारण जावच्यो थोड्यो संगती सांपावलो तेसलोनिकाकारांक बरोवन सांगता. कळ्ळें गी? तेसलोनिकाची पवित्र सभा ग्रेस्त पवित्र सभा आनी तांचे लागीं जायतें आसलें. पूण तो उल्हास नातलो. तो उल्हास आपणोवच्या खातीर आपणावच्या खातीर सांपावलो तेसलोनिकाकारांक बरोवन कितें म्हणटा? तो म्हणटा सदांच खुशाली जाया. पळया सदांच खुशाली जाया. कळनासतना मागा. देवा थंय आसलो उल्हास जोडून घेया. देवाक अर्गां दिया. आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या तुमकां इतलेंच तुमी करूंक जाय. तुमी खुशाली जावंक जाय, तुमी मागोवंक जाय आनी देवाक अर्गां दिवंक जाय. तो सर्गीचो उल्हास तुमच्या काळजांत तुमच्या मनांत रास करतलो. देखून तो म्हणटा मुंदरसून पवित्रात्म्याच्या वाटेक अडकळ घाली नाकात. पवित्रात्म्याच्या वाटेक पवित्रात्म्याची देणी आमी जाणाव वय गे. पवित्रात्म्याची फळां आमी जाणाव वय गे. सत नीत सगळें आमी जाणाव. ह्या सगळ्या वाटेक अडकळ घाली नाकात. म्हळ्यार तुमी देवाच्या उतराकाल जियेया. पवित्रात्म्याच्या कुशे प्रमाणे अपेक्षे प्रमाणे जियेया. प्रवाद्याच्या उतरांची बेपर्वा करी नाकात. प्रवाद्याच्या उतरांची, देवाच्या उतरांची, कोण पळय देवाचे उतर प्रगट करता तांच्या उतरांची बेपर्वा करी नाकात. कितें बरें म्हूण दिसता तें सांबाळून धरा. कितें बरें म्हूण दिसता तें सांबाळून धरा. तें दुकरा मुखार सुण्या मुखार उडय नाकात. सांबाळून धरा. बरें दिसलेलें कितें सोगडे नाकात. परत तें बरें तुमचें तें फाटी येवचें ना. उडास दवरा. तुमी निराशी जातल्यात, कंगल जातल्यात. उडास दवरा. एक दादलो एक चेलो सडये लागीं काजर जालो. चिडून बरें भुरगें. पूण आवयचे शिकवणेन
ह्या न्हवऱ्यानं व्हंकलेचेर दुबाव चिंतलो, पूण व्हंकलेन कांय सूख करूंकूच ना. आनी व्हंकलेक मस्त बेजार जालें. आपणाच्या न्हवऱ्यान म्हाका अशें पाटो बांदलो म्हणून तें कुळारा वचून बसलें, म्हाका तूं नाका म्हणालें. पूण तो न्हवरो आयलो, ह्या जाग्या लागीं आयलो, पाद्रापा लागीं आयलो, पंचायतकेक आयलो. म्हजी सूख जाली, म्हाका बक्षी म्हणालो. पूण जाल्यार ती चली ती व्हंकल आयकली ना. आनी अशें कमेन डायवर्स जालो. आनी उपरांत तो म्हणटा, बरें आसलेलें हांवें होगडायलें. इतलें बरी व्हंकल म्हजी, कोणाकोणाच्या शिकवणेंत हांव पासलो, बरें आसलेलें होगडायलें. परत तें बरें आपणाक म्हाका बिलकूल जावचें ना म्हणालो. खंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, बरें आसलेलें केदाळाय उगडय नाकात. खंयच्याय तराचें वायट जावं तें पयस करा. वायट आमी जाणाव न्ही गे, वायटाची पट्टी करीचें म्हणना. कितें बरें कितें वायट आमी बरें जाणाव. देवान आमकां समजोणी दिल्या. तुजे मुखार आशिर्वाद दवरला, तुजे मुखार शिराप दवरला. वय गे, तुजे मुखार जिवीत दवरला, तुजे मुखार मरण दवरला, तुजे मुखार वायट दवरला, बरें दवरला. खंयचें जाय तें मीस उडास दवर. खंयच्याय तराचें वायट जावं तें पयस करा. बरें आपणेया. तुमी जियेतल्यात, तुमी आशिर्वादाचे जातल्यात, तुमी भाग्यवान जातल्यात. आनी तो म्हणटा तेसलोनिकाकारांक हो प्रभू म्हणटा, समाधान दिता तो देव तुमकां सर्व वटांनी पवित्र करूं. पळया, पवित्र करूं. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुमी सगळेच प्राण, आत्मो आनी कूड. पळया, प्राण म्हळ्यार गोता स्वास, आत्मो म्हळ्यार गोता आसा, कूड निर्दोशी सांबाळलेले. ऐका समा, निर्दोशी सांबाळलेले आसूं. आनी जाणें तुमकां आपोवणी दिला तो विश्वासी, तो तुमचेर तो उल्हास भितर घालतलो. तुमी उल्हास बरी जातल्यात, निराशे जावचे नात. संवसारी निसर्गी उल्हास तुमचे ते रास करतलो. आनी हे तुमी जिवंक जाय म्हणलें जात हेचें दुसरें वासप दिता. देखून उल्हासाक स्वस्थ जावप हेचें दुसरें वासप. हे उल्हासांत कसो जियेलो, कोण जियेलो म्हणल्या विशीं आयचे सुवार्ता जुवांच्या वांजेलांत आमी आयकता. देवान धाडलेलो एक मनीस, ताचें नांव जुवांव. जेजूचो सैरो भाव म्हणीत. आनी तो मनीस साक्स दिवंक आयलो. साक्स विटनेस साक्स दिवंक आयलो. उजवाडा शांत साक्स, सतावी शांत साक्स, मोगावी शांत साक्स, नीती शांत साक्स, बोगसण्या शांत साक्स, कळ्ळें गे, शांती शांत साक्स दिवंक आयलो. तो उजवाड न्ही, तो मोग न्ही, तो बोगसणे न्ही, तो शांती न्ही, तो फकत साक्स, विटनेस साक्स. ताणें केदेंकच आपूण क्रिस्त म्हूण क्लेम करूंक ना. केदेंकच ताणें आपूण उजवाड म्हूण क्लेम करूंक ना. उजवाडा विशयान साक्स मात्र तो दिवंक आयलो. साक्स देखून लोकांक कन्फ्युजन आसलें. कन्फ्युजन कळ्ळें गी. कित्याक म्हळ्यार जेजू येवच्या 600-650 वर्सां फुडें तावन प्रवाद्यांनी प्रगट करलेलें आसा. येवचो आसा सोडवणदार, येतलो. वाट पळोवन थकून गेल्यात. आनी हो एकलो आयला आतां. तो अरण्यान मरुभुमीत रावता, माठ्यांची येता, खऱ्या लव्याचे वस्तू न्हेसता, रान तेंपे रान मोग खाता. पूण तीक्ष्ण उतरांनी सोम्याची वाट तयार करच्याक उलो दिता. ताच्या फाटल्यान हरिहरिनी लोक येता, जोद्धा न्हंयत स्नान घेता, जिणी परिवर्तन करता. कोण जाय तूं? फरिजेवांक शास्त्र्यांक एक सवाल उपसलें. देखून थोड्या जुदेवांक, थोड्या लेवितांक, थोड्या याजकांक जुवांव सशें धाडलें. आनी म्हळें, येवंक आसचो क्रिस्त तुंगी, येवंक आसचो क्रिस्त तुंगी, येवंक आसचो क्रिस्त. तवळो तो कितें म्हणलो? हांव न्ही, हांव क्रिस्त न्ही,
हांव उजवाड नाही, हांव सत नाही, हांव वाट नाही, हांव मोग नाही, हांव शांती नाही, हांव फकत साक्स. साक्स पळय म्हणजे मोगाचे भाव भयणीनो, हें उतर सांगयचें जाल्यार जेजूचो कितल्या मोगार अनुभव स्नानीक जो जाल्लो आसा पळय की. आजकाल कांय इल्लेशें बरेंपण म्हजे तोंड जाता जाल्यार, कांय देवाचें कांय बरें उतर म्हज्या तोंडांतल्यान भायर येता जाल्यार, म्हाका कांय इल्लोसो पाट लावता लोक सांगात दिता जाल्यार हांवें जेजूचो स्थान काडोवचें आसा. हांव तूं देव, हांवें सांगिल्लें बरी जाता, हांवें मागिल्लें बरी जाता म्हणून अहंकारान भरचें आसा. कळ्ळें गी. हां, संवसारान देखून स्वयंघोशीत देवमान वापरा जातात. हां, तांकां सन्मान कितें, दरबार कितें बरें करतात. स्नानीक जो ना, म्हज्या फाटल्यान 1000 लोक आयल्यार, 10,000 लोक आयल्यार तो म्हणटा हांव फकत साक्स, विटनेस, हांव न्ही. तो ते पात येवन आमचं देखून ते मुंद आसून म्हणाले, तूं कोण तर, तूं एलिया? हांव न्ही, हांव एलियाय न्ही. तुवें प्रवादी? हांव प्रवादी न्ही. तर तूं कोण म्हूण सांग, आमकां दडलेल्याक आमी वचून सांगूंक आसा, तूं कोण म्हूण सांग. आनी तो म्हणालो, कितें म्हणालो तो? सोम्याची वाट नीट करा, सोम्याची वाट नीट करा, सोम्याक पळोवंक तयार रावा, सोम्याक स्विकार करूंक आयती रावा. म्हणून अरण्यांत मरुभुमींत बोंब मारतलो ताळो हांव, सताचो ताळो. तेजो कितें म्हणटा? हांव जावन आसा सत, वाट जिवीत. हांव जावन आसा सत, जेजू सत. आनी स्नानीक जो फकत त्या सताक विटनेस, साक्स. तो म्हणालो हांव फकत साक्स, विटनेस. हांव सत न्ही, हांव मोग न्ही. देव जावन आसा मोग. सांजू हांव म्हणटा देव जावन आसा मोग, आनी हो मोग देवाते आसा. जुवांची सुवार्थ जुवांचें पत्र म्हणटा देव जावन आसा मोग, आनी हो मोग देवाते आसा. देव मात्र मोग, आनी तो मोग मनीस घेता, आनी ह्या मोगाक साक्स स्नानीक जुवांव. आनी तो कितें म्हणटा? हांव फकत साक्स, बोब मारतलो ताळो. तर तूं क्रिस्तीनी, प्रवादीनी, एलियानी, तर तूं कोण म्हूण आमकां सांग. तूं कशें स्नान दिताय म्हूण आमकां सांग. आनी कसो स्नानीक जावं म्हणटा हांव फकत उदकान स्नान दितां. उदकान नाल्लो मनीस पतून नता गिना, नता. पूण हांव म्हज्या उपरांत येता, तुमचें मोदें आसा, ताका तुमी वळखनात. तो अथम्यान आनी उज्यान स्नान दितलो, अथम्यान आनी उज्यान. आनी तो स्नान घेता तो केदींगस परत न्हावचो ना. सामारिताच्या स्त्रीयेक जाकोबाच्या बायच्या काट्या लागीं थंयसर पळया, थंयसर जेजू आयलो. तिचे थंय उल्हास नातुल्लो, तिचे थंय संतोष नातुल्लो, उल्हास नातुल्लो. देखून दनपारांच्या बारा एकांतपणां ती आयिल्ली. आनी थंयसर जेजू तिका भेटलो. आनी जेजू कितें म्हणटा? हांव दिता तें उदक तूं पियेशी जाल्यार तुका केदींगस तान लागची ना. सैबा तें म्हाका उदक दी. पळया. आनी जेजू उलयतना जेजू जिविताची जर तिचे सरसी वाडली आनी ती संतोषपुरी जाली, उल्हासपुरी जाली, दावली पाठी आनी सगळ्यांक आपूण हाडून आनी केदींगस निराशी जाली ना. आनी हो स्नान पवित्र आत्म्याचो स्नान, हो स्नान जिविताच्या जरीचो स्नान जेजू दिता. ताणें जाकेवाक दिलो, ताणें रक्तस्रावाच्या स्त्रीयेक दिलो, प्रद्वारे संपडिल्ल्या स्त्रीयेक दिलो, सामारिताच्या स्त्रीयेक दिलो. ताचे लागीं आयलेल्या हर एकल्यांकी हो स्नान लाभलो म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. आनी केदींगस ती निराशी जाली नात, उल्हास भरीत उरलीं, उल्हास भरीत. आनी आज जेजू हो स्नानीक जो म्हणटा तो उज्यान आनी अत्म्यान स्नान दिता. हांव फकत उदकान स्नान दितां. म्हजें स्नान तुमी मोलाक घेनाकात.
लेखाक घेनाकात तें कांयच न्ही. देखून जेजू म्हणटा म्हाका आतांच तो उजो पेटलोलो जाय उजो सतासो मोगासो नितीसो कोणपणे मुझे ते उल्लासून आसात ती वाट धरवेतले तो उजो म्हाका पेटलोलो जाय आनी बागवून कितें म्हणटा वो मुंदासून स्नानीक जो निमाणें म्हणटा बागवून ताच्या पांयांच्या वाणाचे कट सोडूंक सयत हांव योग्य न्ही. येदोडलो मनीस इतलो लोक फाटल्यान येतालो ताका पळोवन लोक भियेतालो राय भियेतालो पळया बागवून ताच्या पांयांच्या वाणाचे कट सोडूंक सयत हांव योग्य न्ही. तितलें कलतेपण म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो हे कलतेपणांत ताका ती दादोसकाय ताका तो उल्हास फोव जातालो म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून आमच्या जिवितांत तो उल्हास ती दादोसकाय आमकां लाभोचे जाल्यार तो सर्गीचो संतोष आमकां प्राप्त जायचे जाल्यार आमी कलते जावंक जाय. कलते देखून जेजू म्हणटा कोण पळय कलतो जाता तो वर्तो जातलो. कोण पळय वर्तो जावंक शेता तो एरांचो गुलाम जातलो. कोण पळय निमाणो आसा तो पयलो जातलो आनी पयलो आसा तो निमाणो जातलो. देखून तुमी काल जावंक जाय कलते जाया. आनी स्नानीक जावं इतलो कलतो गी जेजू म्हणटा मनीस जावन जल्मल्ल्या पैकी स्नानीक जावं प्रास वर्तो दुसरो ना तितलो कलतो तो. पण जेजू मुंदारसून तितल्या वयना फूल स्टॉप घालना तो डॉट 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 घाल म्हणटा सर्गींच्या राजांत स्नानीक जावच्या की वर्तो जावचो अवकाश तुमकां आसा. मनीसांव जल्मल्ल्या पैकी स्नानीक जावं प्रास वर्तो दुसरो ना कित्याक तितलो खलतो तो. पण सर्गींच्या राजांत ताच्या की वर्तो जावचो अवकाश तुमकां आसा. पण देखून तुमी कितें जाय कलतेपणान देवाचें उतर स्विकार करी जाय. हेजे दुसऱ्यो आसपास सांगलेले परी तुमी जिये कलतेपणान हंकारान नासलेल्यान जिवंक साध्य ना. कलते मनशां मात्र ते जिवंक साध्य अशें जियेत हांव जाल्यार तो सर्गीचो संतोश तो सर्गीचो आनंद आमचे थंय देवून येतलो. आमी उल्हास बरी जातले हांव आनी आमी सोम्याक पळोवंक शकतले हांव. सोम्यात थंय आमी उल्हासतले हांव आनी सोम्याची महिमा आमी करूंक शकतले हांव. असलें जिवीत ह्या दिसांनी जिवंक सोम्या थंय आमी उल्हास बरी जावंक सोमी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. उबी रावया. त्रेका देवा ते आसूल आमचो भवात भक्तीन व्हडल्यान उसारया. एकाच देवा सत मानता सरपदवेदार बाप तो सर्गानी प्रितिमीसो दिसत्या ना दिसत्या सर्वस्तुसो रचणारी आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सत मानता देवा सकलो स्पूत तो सर्वकाळा आदी बापातान जल्मला. देवातान देव उजवाडातान उजवाड खरे देवातान उपसल्लो करो देव तो देवातान जल्मला ताका रसोंक ना बापाच्या सई बासो ताचे वरवीं सर्वस्तू केल्यात. आम्हा मनशां पासत आनी आमचे सोडून पासत सरकारांत तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवकारमयाची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या पासत पोंस पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसल्यान ताका निकेबिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो जिवन जालो सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्याचे आनी मेल्ल्याची मनस्वी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापानी पुताता निपसला बापानी पुता बराबर ताका इसमा सारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रभाद्या वरवीं तो उलयलो. एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापलेले देवसभेक सत मानता. पदकाच्या भक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनः जिवंतपणाक आनी सस्तांच्या जिविताक विस्वासू रावता. आमेन. येस बावर्तान आमची मागणी आमची गरजो सर्गींच्या बापाच्या पांयान धडा. आता आमी समर्पण दिवया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभा सोलनवरच्या आमच्या बापा साहेबांक गवळ्याक बापाचेर धार्मीक आनी लायक मुखेल्यांचेर तुजें बेसांव घाल. तुज्या पुता जेजूच्या गुंडायेन वळखोंक ताची मिसांव वावर करूंक तांकां तुजे कृपेन बर म्हण मागता हांव. जवा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. समेस राजकीय फुडाऱ्यांनी तांकां दिल्ले हुद्दे सवे आनी मोगाच्या स्पिरितान जारी करूंक आनी ताची सभा दिल्ल्या परजेक मोगान चलोवंक तांकां
बरें मोन दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या फिरगतींत सर पिडेस्त आनी प्रायवंता भाऊ भयणी तूं राख आनी सांबाळ. तांच्या भुरग्यांक तांकां बगच्या एकसुरपणान कश्टान करच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचेर जतन आनी मोगान तांकां सदांच सांबाळूंक वर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. कुटुंबाच्या समेत सांद्यांनी तांकां तांच्या पुता जेजूच्या गुंड संबंदान वाडोवंक आनी ह्या मुखांत फिरगस कुटुंबांत माया मोगांत आनी एकवट करूं म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या समेत युवा जाणांक आनी भुरग्यांक तांकां समर्पीत ल्हान पयस तावन आवय बापायक वडिलांक मान आनी गौरव दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एवकारिस्ताच्या बोवारी जमा जाल्ल्या आमी समेतनी नतल फेस्ताक तयारी करनासच्या तुज्या पुता जेजूच्यान आमकां दिल्ल्या खरे संतोश जिवितान जिवोन तूं मिसा उर्बेन ओड म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. सांज उदा समर्पिल्ल्या फिरगस आनी पुण्यक्षेत्रा उदरगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्तांक तुजे बरवशान आशिर्वाद घाल. तुज्या वंटेन दान सुफळ कर. यथेश मापान तांकां मेळाशे कर. सांगातच ह्या पुण्यक्षेत्रांत हाती घेतल्या सगळी योजना लोकांच्या उदरगतेन सहकार आनी कुमकेंद शबितेन वत म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. सगळींचे भोवमुखार बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन आमी तुका भेटोवन दिता. जिणेच्या पयणार आमी आसा सगळींच्या आनंदान उल्हासान भरूंक त्याची सगळी कृपे देणी आमचेर वत म्हूण मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. कणीक जमा करा. Pansungku 123. Santos Buritajcia Vorsiadica Ani Kogevun Ami Aileam Bapa Opundita Vortea Mogantuka Svikar tu kariye Bapa Srus jela udara पण केलं होतं पासून दाखवलेला kariye Bapa म्हणजे भाऊ बहिणींनो म्हज्यानी तुमच्या दांतले पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवा पामानतात असले जावं म्हूण मागाती. बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नक्की पयशे विचार देवा सर्वेश्वर भूमगळ बापा आमच्या देवा सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बली आमी तुका समर्पिता. तुज्या गणित पदवेन सोडवण्याच्या वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अदीक वांटो दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सस्ताच्या देवा सर्व कडेन सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हण सगळ्या प्रवादांनी परगटले. उतरावरत्या मोगान अवंकार मायन ताका सांबाळलो जुवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतस ताची वळख आमकां दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोषान तयार जावच्या ताणें आमकां फावो केले. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळ्ळो आमी सगळीं गितां गावून वागणेची देखून आतां देवदूतां बराबर
आणि सर्गींच्या सर्व दळबारा सांगाती तुझ्या महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायताव. सर्वेस पोहतो सर्गारी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओ सगीत गज ओ सगीत गज ओ सगीत गज सर्वेस पोराचे नावी येतात जय जय तुका जय ओ सई तुका जय ओ सई तुका जय. पवित्र घडी आम्ही समरमता भाव बहिणीनो उंडाने वाय नसले जेजूचे मासार गजान बदलचे पवित्र आत्म्याची घडी पवित्र आत्म्याच्या कुशाप्रमाणे जीव सर्गींचो आनंद बघू उल्हासपरी सांग सगळे आमचे जिवीत जेजूची कुडी रक्त समर्पया. बापा क्रोसूतून पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्यात हाडून ही तेणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊन ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेने कस्त मरण सुसंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या असे सांग दिलो आनी म्हळ्यार हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांक दिली आनी म्हळ्यार तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी अंतले पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षाणें मेळच्या तुमचे बसत आनी सुमेस मनशा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. बवट तसो गुठ परगठुया सोमी जेजू मेरा जेजू जीवन जरा जेजू नव्यान येतोला जेजू नव्यान येतोला. बाबा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो मी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत उंडो आनी सोडूनीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडारग सेवतेल्या मासो मेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पर आख्या संवसारांत विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेस उडास करी. फ्रांसीस आमच्या बापा साहेब पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळी येजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजे इश्टगादी नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परसडीत मुखाबळ पळोवंक फोव करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरे देवाच्या माय संगती तिसपती भगेवान जुजाय भगेवान धर्मदत्ता भगेवान जुतात देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव करी. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या श्रीवंदराची आचना मतीन दवर सर्गींच्या आनंदान आनी उल्हासान सदांच आमी बरोवंक देवा स्वादार आनी कृपा मागून सुमयेन शिकलेल्या मागणे सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट तो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमकां शिताव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस सर्व वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार. देखून जिवितां समाधान संतोश आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून जेजू क्रिस्त जेणे बरोवशानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीने
सर्व पातकांतले सुटे आणि सर्व आकांतांतली वाटाई. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां मळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जे त्याने राज वर्सला येताय ससनाच्या ससना. समयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. माय मग सुगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. निंबी घालया. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी. आमच्या समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयली. सर्गीचो संतोष, सर्गीचो आनंद आनी सर्गीचो उल्हास संवसार हाडून आमकां दिवंक आयलेली आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत ताचे उतरां मारिफात हो आनंद उल्हास भोगूंक उलो दितात. ती ह्या शिडयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका भोवना, पूण तुजे कसुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. तुका सेमच्या काळीजे यात्रेता मोगाळ सोम्या जेजुराया. ये तू म्हज्या काळजान धन्या, दादोस तू कर येण्यान तुज्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या, संतोषाना स्वागत करता. स्वादिकिस्ता प्रीत मोगाच्या, राव तूं काळजान म्हज्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या, संतोषाना स्वागत करता. स्वादिकिस्ता प्रीत मोगाच्या, राव तूं काळजान म्हज्या. हुंड्या रुपान तुकाच म्हाका दिता, म्हजे आत्मीक तूं जाता. कुरपे जिवीत तूं लाभयता, म्हजी जिणी नंदन करता. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या, संतोषाना स्वागत करता. स्वादिकिस्ता प्रीत मोगाच्या, राव तूं काळजान म्हज्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या, संतोषाना स्वागत करता. स्वादिकिस्ता प्रीत मोगाच्या, राव तूं काळजान म्हज्या. प्रार्थुया. कनवळे आमच्या भोवमोगाळ बापा, ह्या तुज्या दैवीक जिवाच्या बळान पातकांतली आमी सुटूं आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी उर्बेन तयार जावं हें आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पा तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून ह्या जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. ये
सौम्य सोडय आमकां अमृत आमच्या जिवाच्या ये सौम्य आमच्या सोडी नाका ये जेजू आमच्या सौम्य सोडय आमकां पाक्यान दुनिया अमृत आमच्या जिवाच्या ये सौम्य आमच्या पुता सोमे अवघात मोरे आशीर्वाद भगेन कृष्णाच्या कृपेने आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाचेनो तुमी भक्ती का आमकां चड मोगाची. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागतात आनी असो आमच्या आनी तुमच्या मदें एक मोगाचो बांद आसा. फाटल्या जायत्या वर्सांत तुमी आमकां विविध रितींनी सहकार आनी पाठिंबो दिवन आसात. हर एक पटी मिसा उपरांत आमी तुमचे लागीं कुमोक मागलेल्या वेळार इस्कलाच्या बऱ्या वावरा खातीर तुमी जायतो वावर जायती कुमोक आमकां दिल्या, त्या पासून तुमकां आमी दिन वाचता. इस्कलाचें काम हातीन धरलें तें जावनूच आसा, सारकें पंथाक पावूंक ना, पूण कितें गरजेचें आसा तें आमी करून आसा. ह्या दिशेन जायत्या जाणांनी तुमी आमकां कुमोक केल्या, आदार दिल्या आनी सांगात दिला, त्या पासून काळजांत तुमकां देव बरें करून म्हणटा. तशेंच आणकी जायतो वावर करूंक बाकी आसा. तुमच्या उदारपणाच्या सहकारांनी कुमकेन तो पंथा पावोवंक आमकां साध्य जाता. ह्या दिशेन तुली फुलाची पाकळी दिवन वर्त्या मापान सहकार दिवंकी तुमकां आमी आपोवणें दिता. तुमी येदोळ दिल्ल्या सहकाराक, बरेपणाक आनी तुमच्या उपकारांक आमी ऋणी जावन आसा आनी खंडीत काळजांत देव बरें करून म्हणटा. आनी मुखल्या वावराक तो सुसांगात पाठिंबो आमी आशयता. हांगासर दिल्ल्या अकावंट नंबराक तुमी आमकां कुमोक करियेत. तशेंच हांगासर दिल्ल्या फोन नंबराक फोन करून आमकां संपर्क करियेत. परत तुमकां समेस्तां देव बरें करून म्हणटा. आमी तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा आनी खंडीत देव आम्हा हर एकल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो. परत तुमकां देव बरें करूं.